ओझियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायल पोरचे, सर्वेस्पोरा तुमच्या देवासोरशीं परतून येयात. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालें घोट्टाण. कोणती दुखीचीं उतरां घेवन सर्वेस्पराशीं परतून येयात. ताका म्हणात, आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या वंटांनी आमी तुका वाखाणीची भेटवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी चडून बसची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची ना. कित्याक तुजेच सवें अनाथांक काकलूत मेळटा. तांच्या अविस्वाशीपणाक ओकोद लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलों. कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कडसरलो. दोवा वरी हांव इस्रायलाचेर पडतलों आनी कोनेली सारको तो वसतलो. लिबानाच्या रुखा परी तो पाळांक येतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आर्जेन्टिना वरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा परी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावळेक ती बसूंक येतली. गोवांचे तांकां खूब पीक मेळटलें. दाकांचो मळो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो नांव वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुडयां देवा लागीं एफ्रायमाक आनी कसलो संबंद उरला? ताचें मागणें आयकोता तो हांव आनी ताचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सोदां जियेतां सुरू रुखा सारको. म्हाकाच लागून तुमी सुफोळ जातात. शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरी मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आदलोवन पडटात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. हांव सर्वेस्पोर, तुजो एकलोच देव. म्हजें आयक. वळखूंक येनासलोलो हो ताळो हांवें आयकलो. तुज्या खांदार जूं दवरलोलें तें हांवेंच काडलें. पांटी करचो वेटीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोळदीरपणांत उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. जबाब. हांव सर्वेस्पोर, तुजो एकलोच देव. म्हजें आयक. वादळाच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरचे म्हजे शिडकावणेक कान दी. इस्रायला, तुवें म्हजें मात आयकलें जाल्यार. जबाब. हांव सर्वेस्पोर, तुजो एकलोच देव. म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक वजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पोर, तुजो एकलोच देव. जबाब. हांव सर्वेस्पोर, तुजो एकलोच देव. म्हजें आयक. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट धरलोली जाल्यार. बऱ्यांतलो बरो घोव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी खोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब.
हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. उद्गार. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गींचें राज लागीं पावलां. मार्कू पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच धोनी, आनी तुज्या धोन्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें, गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या ओतम्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप, सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतून पयस नाय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.